जिल्हा पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या. वेंचणुकेक लागीं 11 दीस उरल्यात. हेच फाटभुंयेर काँग्रेसीन उमेदवारांची तिसरी आनी चवथी वळेरी जाहीर केल्या. तिसरे वळेरेंत 13 जाल्यार चवथे वळेरेंत 3 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. तिसरे वळेरेंत उत्तर गोंयांतल्यान हरमल मतदारसंघांतल्यान नेटी फर्नांडीस, मोर्जे प्रियंका दाबोळकार, शिवोले रोशन चोडणकार, शिरसय निलेश कांबळी, खोर्ले ग्लेन काब्राल, सेंट लॉरेन्स उज्वला नाईक, तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान नुवे मतदारसंघांतल्यान एंथनी ब्रागांझा, कोलवा वेनेसिया कार्वेलो, बाणावले लुइसा परेरा रॉड्रिग्स, दवरले फ्लोरियानो फर्नांडीस, नावेले मेलिफा कार्दोजो आनी धारबांदोडा दिनानाथ गांवकर हांकां उमेदवारी दिल्या. तशेंच चवथे वळेरेंत हणजून मतदारसंघांतल्यान योगेश गोवेकार, नगरगांव नंदकुमार कोपाडेकार जाल्यार बोरीच्यान प्रणोती शेटकाराक उमेदवारी दिल्या. मजगती आता जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसी मदीं युती आसा. पूण खोर्ले आनी मोर्जे मतदारसंघात दोगांयनी एकमेका आड आपापले उमेदवार जाहीर केल्यात आनी प्रचारूय नेटान चालू आसा. हे विशीं काँग्रेसीक आनी गोवा फॉरवर्डाक विचारल्यार ते सांगतात इट्स फ्रेंडली फायट म्हूण. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.